नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान नितीन नबीनाक सादर केलो निवडणूक एक्शन प्लॅन. मंत्रिमंडळात जातलो काय फेरबदल? दिल्लीत राष्ट्रीय अध्यक्षा कडेन रंगली चर्चा. सारमानास रस्त्याचेर जावपी रेब्याक लागून लोकां सयत आमदार प्रेमेंद शेटान आडायले ट्रक. दुल्ला आनी रेबो करिनासतना करची मिनाची येरादारी. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांक दिली शिटकावणी. आमचो उमेदवार आमी करतले तयार. आमकां नाका पिकिल्लो आंबो, सांगता विजय. गाडयो टायट जावपाच्यो आशिल्ल्याचोय हुस्को उक्तायत. हायकमांडा विना पक्षाचे निर्णय घेवपाक आसा सक्षम, विजयान केले स्पश्ट. कोळवाई बंदखणी ड्रग्स तस्करी प्रकरणात कैदीक अटक. जीएचआरडीसीची सुरक्षा रक्षकान दिल्ले म्हायतीच्या आधारार कोळवा पुलिसांची कारवाय. बेतूल दर्यांत नुस्तेकारांक आपलो जीव मुठीत धरून दर्यांत धुकलच्यो पडटात बोटी. फाटले सुमार 45 वर्सां जाली प्रश्न तडीक लावपाक सरकारान घालता गाराणे. मात अजून मेरेन ना कसल्योच हालचाली. नुस्तेकारांनी उक्तायली खंत. आनी E20 पेट्रोलाक ड्रायव्हरांचो खर विरोध. गोंयकारांचो E20 पेट्रोलाचो प्रश्न सुटावो करपाक आपाचो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 25 ऑगस्टाक येतले गोंयांत. गोंयांतल्या भाजपा गटा भितर राजकीय वावर चड खर जाला. मंत्र्याच्या प्रगती अहवालाचो नियाळ घेतले उपरांत फक्त 24 वरां उपरांत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान दिल्लीक धांव मारली. दिल्लीची ही भेट राष्ट्रीय फुडाऱ्याकडेन बसका आनी रिक्त मंत्रिमंडळ पद ह्या प्रश्नाक गती मेळटली. सगळे कडेन अदमास उक्तायल्यात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या हाजेरीत मंत्र्याच्या कामगिरीचो नियाळ घेतल्या उपरांत प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक दिल्ली पावल्यात. येवपी विधानसभा वेंचणुके खातीर पक्षाची तयारी कशी आसा हाचो अहवाल केंद्रीय फुडाऱ्या मुखार मांडटले. ही दिल्ली भेट पूर्व नियोजीत आशिल्ली अशें दामू नायकान स्पश्ट केला. पूण ही भोंवडी वेंचणूक लागीं पावतकच हातांत घेतली. फक्त एक नित्याची संघटनात्मक भेट अशें राजकीय मंडळां मान्य करपाक तयार नात. उल्लेखनीय म्हळ्यार आदले कृषी मंत्री रवी नायक हाचें निधन जाल्या उपरांत मंत्रिमंडळाची सुवात रिती उरल्या. भाजपा भितर इच्छूक उमेदवार हे पद कोण भरतले हाचेर खर नदर दवरतात. हाच्या मदीं सध्याच्या मंत्र्याच्या कामगिरीचेर नियाळ घेतिल्ल्यान मंत्रिमंडळात संभव फेरबदल जावपाची शक्यताय वाडत आसा. ताका लागून कांय मंत्र्यांक सोडून दिवंक शकतात काय ना आनी नव्या तोंडाक संद मेळटली काय कितें हाच्या विशयी प्रश्न उप्रासतात. एके वटेन रिती मंत्रीपद, दुसरे वटेन मंत्र्याच्या कामगिरीचो नियाळ आनी राज्य अध्यक्षाच्यो दिल्ली भेटी ह्या तिनूय घडणुकांनी गोंयांतल्या भाजपाच्या राजकारणाक नवो वळण मेळ्ळा. दिल्लीत केंद्रीय फुडाऱ्या कडेन जाल्ल्या बसके उपरांत मंत्रिमंडळाक फेरबदल करपा संबंदी कसलेच संकेत मेळटले काय? रिकाम्या मंत्रीपदाचेर कोणाची नेमणूक जातली आनी येवपी विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपाची रणनिती कितें आसतली ह्या प्रस्नाक जाप मेळपाची वाट पळयतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मिनाचे येरादारी करपी सारमानस रस्त्याचेर निर्माण जावपी रेब्याक लागून लोकां वांगडा आमदार प्रेमेंद शेट शेनवारा अचकीत रस्त्याचेर देंवले. आमदारान कडक भुमिका घेत मिनाची येरादारी बंद दवरली. रस्तो धूल आनी रेबो मुक्त दवरूनच मिनाची येरादारी करची अशी ताकीद तांणी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांक दिली. मिनाच्या येरादारीक लागून सारमानस रस्त्याचेर धूल आनी रेब्याचें प्रदूशण वाडलां. रस्तो नितळ दवरून मिनाची येरादारी करची असो लेखी आदेश उपजिल्लोधिकाऱ्यान कंपनीक दिल्लो. तरी लेगीत रस्त्या वयलें प्रदूशण कमी जावंक नाशिल्लें. सारमानस रस्त्याची पळोवणी करपाक शेनवारा आमदार आयिल्ले तेन्ना रस्त्याचेर रेब्याचें दलदल जाल्ल्याचें ताच्या नदरेक आयलें. उपरांत रस्त्याचेर धूल आनी रेबो करिनासतना मिनाची येरादारी करची अशी ताकीद आमदार प्रेमेंद शेटान कंपनीच्या अधिकाऱ्यांक दिली. ह्या वेळार ताचे वांगडा पिळगांव पंचायत मंडळ लेगीत आशिल्ली. पब्लीक रोड तुम्ही वापरता. Public, why should they suffer?
जावंक जायना न्हू सर. तुम्ही वापरता, तुम्ही कंट्रोल मायनिंग करपाक आमचे कांय हरकत ना, पण तुम्ही ते लेवल मेंटेन करपाक जाय. हे अशें जावंक जायना फुडें. आनी आतां फुडें आतां फेस्टिवल आहा, सगळी फेस्टिवल आहा, रक्षाबंधन आहा, आमचे अष्टमी आसा, मागीर चवथ आहा, टोटली बंद जावपाक जाय. आमी वारंवार आमी रस्त्यार येवंक शकता. अशें समजू नाका तुमी आयज येयले आनी फाल्यां बंद जातले. जो पर्यंत तुमी पोल्युशन कंट्रोल तुमच्या सारके चकचक आसता, तुम्ही दोन दवरता. तशें नाका. आमकां लोकांक तुमी त्रास केलेले जो जेन्ना जेन्ना तुमी लोकांक त्रास करता तेन्ना तेन्ना आमी लोकांक हांव एक रिक्वेस्ट करता की तो जावन तुमी सिजन सुरू करा. गोंयचेले सालमानस जो रस्तो आसा वो पब्लीक रोड जो आसा वो आयज वेदांता मायनिंग कंपनी ही ट्रान्सपोर्ट करपाक वापरता. आनी जो तेंच्या व्हेहिकलाक लागून जो रस्तो जो मडी जाता हेजें इन्स्पेक्शन करपाक आमी हांगासर येयल्ले. सांगपाचें की 5 ऑगस्टाक तांकां आमी आमच्या एडवायजाचेर डेप्युटी कलेक्टरान तांकां नोटीस काडलेली की जो पब्लीक रोड आहा तो तुमी क्लीन दवरपाचो प्रयत्न करा म्हणून. आनी ते 15 दीस जाले तरी त्या ह्या कामाक तेंच्यांनी हात घालूंक ना. म्हणून आमी आयज सदां इन्स्पेक्शन केलें विथ पंचायत आनी आमचे सरपंच, एक्टींग सरपंच आनी सगळी पंचायत बॉडी. आज आमकां अशें दिसलें की जे पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन दिल्ले ते तेंच्यांनी कांय पाळोवंक ना. आनी न पाळ्ळ्या मुळे लोकांचो उद्रेक आहा तो वाडलेलो आसा. ताका लागून आमकां हांगासर येवचें पडलें. आनी आज आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा जो पर्यंत हे करेक्टीव एक्शन घेयना तो पर्यंत कंपनीन ट्रान्सपोर्ट चालू करपाचो ना. जेन्ना म्हाका कॉल येयलो कोणाचो हरशीं भाडें आहलें, हांवें भाडें बीन कॅन्सल केलें. आनी जेन्ना आमदारान जर गाडी आडवी घातला तेन्ना म्हाका बरें आसलें. तेणें आयज डायरेक्ट घेवन गाडी आडवी घातली. म्हणजे हरशीं कोण येते दिसा हांगा आमच्या लामगांव वयर माथ्या हेच येवपाचें आसलें कोण गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी, तेंच्यांनी हांगा 10:30 सुमार रस्तो चकचकीत केलो. हांव म्हटलें आयज अशें कितें जातलें, मदींच रोड चकचकीत कित्याक पळयत जाल्यार हांकां गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कोण तरी शामील आसा. हे कोण तरी तांकां सांगता. तांकां रोड कसो चकचकीत तुमी चलयता मरे, चलया मरे, चलयता तुमकां कळोंक जाय, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीकूय कळोंक जाय. हे तेतून कोण तरी मिलजूल आसा, कोणाक तरी भायल्या भायर हप्तो सुट्टा म्हणून हे सांगता. तांकां तशें ते दिसा चकचकीत आसलो रोड. मागीर जेन्ना वयतू आमी सारमांचेर वचून रावले, बाबा हांकां दाखयतलो, फिल्डार येवन दाखयतलो म्हाज्या कितें जालां तें. जाल्यार आमी थंय वाट पळयताले, हे खंय नाच जालें. 3 सुमार परतून ट्रान्सपोर्ट चालू. कितें जालें आतां ते दिसा ग्रामसभेकू आमी आवाज उठयलो. सारमांचेर हांगा जितके बागान माटीर सारमांचेर आसा पळय सगळ्यांनी इश्यू रेज केल्लो तो. मडी जाता, रोड मडी जाता, कितें सबंद रोड तो सारको ना. सगळ्यांच्यो गाडयो हे सारको धुल्लन काबार जाता. आनी गाडयांक धुवंक जाल्यार आमकां ते पयशे दिना कोण कंपनीवाले. आमी कितें करपाचें, खंय व्हरून गाडयो धुवपाच्यो. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. जयगाव थंय हांव ह्या उपक्रमाची सुरवात करीत गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायन कुशावती जिल्ल्यांतल्या राजकी दौऱ्याक सुरवात केली. आमकां दुसऱ्या पक्षान तयार केल्लो उमेदवार नाका, नवो उमेदवार तयार करून ताका आमी वेंचणुकेंत उबे करतले, अशी ठाम भुमिका गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मुखेली विजय सरदेसायन मांडली. जयगाव थंय हांव हो गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो उपक्रम चालीक लायत पक्षाचो मुखेली विजय सरदेसायन कुशावती जिल्ल्यांतल्या राजकी दौऱ्याचो सावड्डे मतदारसंघात नाल्ल फोडलो. ह्या वेळार आमकां पिकिल्लो आमो म्हळ्यारूच दुसऱ्या पक्षान तयार केल्लो उमेदवार नाका, नवो उमेदवार तयार करून ताका आमी वेंचणुकेत उबे करतले, अशी ठाम भुमिका गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मुखेली विजय सरदेसायन मांडली. उलयता उलयता विजयान आतां गाडयो लेगीत टायट जावपाच्यो आसात अशें म्हणीत सरकाराच्या संजीवनी कारखानो बंद दवरपाच्या हेताचेर बोट दवरलें. मजगतीं विजयान आपल्याक खंयचोच निर्णय घेवपा खातीर दिल्ली वचचें पडना. हांगा गोंयांत बसून हाय कमांडा विना पक्षाचे निर्णय घेवपाक शकता अशें नदरेक हाडून दिलें. आयकात. कॅन्डिडेट हांगा आसतलो आतां काडला तो आतां उमेदवार असो निश्चित उमेदवार आसतलो आनी दिसपाचो उमेदवार आनी गोंयांत 40 मतदारसंघांत उमेदवार तुका हांगा सांगता. हांगा म्हाका दिसता की हो मतदारसंघ पिकला. आमो जेन्ना पिकता पळय तो आपशीच पडलो जाल्यार ती क्रांती म्हणटा. फातर मारून उडयलो त्याची क्रांती जाता. म्हणजे फातर मारून उडोवपाक आमी आयिल्ल्या ओके आपशी पिकून पडलो आनी तो आमचो तशें आयच्या पिळ्याक लागोवपा जावपाचें आमचें विमानान ना.
आमी हो आंबो फातर मारून उडोवपाचें ते करपाक आयले सावंत मतदारसंघात म्हाका अशें दिसता की संजीवनी साखर कारखाना जेन्ना हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना ते आसा प्रोग्रेसीव फार्मर्स तांकां कडेन विचारलें आमी भाऊ साहेब बांदोडकरान सुरवात केल्लो ऊस जितो दवरून कारखाना जितो दवरप आनी ऊस लागवड जिती दवरपा खातीर जे कितें करूंक जाय आशिल्लें ती सुरवात आमी केल्ली. ह्या सरकारान ऊस लागवड मारपाक तो बंद करपाक इन्सेंटीव दवरलो आनी संजीवनीचे जमनीचे दोळ दवरून संजीवनीचो जमनीचो लँड स्कॅम करपा खातीर सरकारान हे पावलां मारली. आतां हे सगळे जावन जमनी बिमनी खावन आतां मुख्यमंत्री कितें म्हणटा की आतां सुद्दां कारखानो परतो स्टार्ट करता. कितें करपाक गडकरीचें पेट्रोल घालपाक E20 एथानॉल जातून तुजी गाडी पेट्रोल जातली. आमची गाडी जी आहा त्या आमचे गाडयेचे DNA मशीन जे आहा ते हायड्रोकार्बन म्हणल्यार पेट्रोलियम प्रोडक्टा खातीर आसता, अल्कोहोला खातीर नासता. अल्कोहोलाक आमी मारून टायम जाता ते अल्कोहोल करता. गाडयो टायम जावपाच्यो आहा हांची जी तकली चल्ल्या ती त्या भशेन चल्ल्या. घेवपाक दिल्ली वचचें पडना. आमचे डिसिजन हांगा बसूनच आमी घेवंक शकता. हे आमचे स्पेशालिटी आमची. हाय कमांड ना, हाय कमांड लोक आनी लोकांक जाय ते आमी शकता आनी ताचे खातीर जाय ते एडॅप्टेशन करपाक आमची क्षमता आसा. आता परत सावड्डे मतदारसंघात कोण असो उमेदवारी घेवपाक इच्छुक आसा अशें तुमचें? आसा पूण टायम येतलो तुमी सांगता. टायम वतलो हांव तर सांगता न्ही, जिखपाचो उमेदवार आहा, जिखूंक शकता तसो. सरकार पयलीं थळाव्यांक नोकऱ्यो दिता आनी मागीर कांय म्हयन्या उपरांत काडून उडयता. असली फटिंगपणां करून सरकाराक मेळटा तरी कितें? मोले चॅकपोस्टाचेर पळोवणी केल्या उपरांत विजयान सरकाराचेर टिका केली. हे गोंयांत खंय 3 एजन्सी सेपरेटली करतात. हे डायरेक्टरान सांगलें कुट्टीकर फोन कॉल म्हाका हे खबर नाशिल्लें. एक म्हणल्यार स्मार्ट सिटी, दुसरें म्हणल्यार हे IT कॉर्पोरेशन आनी तिसरें आमचे ते बेल टॅक्स म्हणून करता पळय, दॅट इज कमींग अंडर PWD. आतां PWD करता, ट्रान्सपोर्टांतल्यान चलन येता पूण करता इन्फॉर्मेशन IT कॉर्पोरेशन आनी तिसरें म्हणटा ते स्मार्ट सिटी. सो आतां हो जालो एक की बाय 3 डिफरंट एजन्सीज रिक्वायर्ड फॉर द सेम थिंग. मेन इश्यू म्हणटा कितें आहा की स्थानीक लोकांक नोकऱ्यो लायिल्ल्यो पंचायतीन वचून हे पॉप्युलरायज करपाक आनी ताका फटयना. सो हांवें डायरेक्टराक फोन केला की तुजे एजन्सीक सांग आनी तांकां पयशे तांचे फारीक कर. 6 म्हयने सॅलरी उरल्या ती ना जाल्यार एसॅम्बलीचे पयलीं हे जावंक जाय जाल्यार एसॅम्बलीन हो इश्यू जाता. सो हो सगळो अल्टिमेटम हांवें सरकाराक दिल्लो. सरकारान दवरिल्लो कित्याक ना जाल्यार सरकाराक कोण फातयतो. पंचायतीन येवन तुमी एक नवो सिस्टम पॉप्युलरायज करपाक स्थानीक भुरग्यांक नोकऱ्यो लायतात आनी मागीर ताका फटयतात. हे असले पयलेंदा पळयता हांव. सरकार आसा वो ना सावड्ड्याक हो प्रश्न पडला. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकर. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल E20 पेट्रोलाचो सक्तीचो वापर करपाच्या विरोधात पणजे टावन हॉलान बसका जातली. मंगळारा 25 ऑगस्ट दनपारां 3 वरांचेर मिरामारच्या एका खाजगी हॉटेलांत घडोवन हाडला अशें तांणी घोशीत केला. E20 पेट्रोला वरवीं ड्रायव्हराचेर आर्थीक भार पडला असो आरोप करून केजरीवालान गोंयकारांक बसकेक हाजीर रावपाचें आवाहन केलां. मात ह्या बसकेत E20 पेट्रोला संबंधी केजरीवाल कितें भूमिका घेतलो हाचेर सगळ्यांची नदर आसा. अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो जारी किया था फॉर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ गोवा ऑन द इशू ऑफ E20. उसके रिस्पांस में आप लोगों के इतने कमेंट्स आए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, टेक्स्ट आए हैं, मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत सजेशंस दिए हैं लोगों ने. कई लोगों की डिमांड है कि एक इसके ऊपर मीटिंग होनी चाहिए, एक टाउन हॉल होना चाहिए सो दैट एवरी कैन मीट अप एंड स्पीक अप. सो वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ टाउन हॉल ऑन 25 अगस्त एट 3 PM इन पेंजिम. आप सब लोग आइए, मिलके आवाज उठाएंगे तो मोदी जी को सुनना पड़ेगा.
बेतूल दर्यात नुस्तेकारांक आपलो जीव मुठीत धरून दर्यात बोटी धुकलच्यो पडटा. फाटली सुमार 45 वर्सां दर्याच्या तोंडार रेंव साटिल्ल्यान नुस्तेमारांक बरो त्रास सोंसचो पडटा. देखून थळाव्या नुस्तेकारांनी आनी ट्रॉलर मालकांनी बंदराच्या तोंडार रिटेनिंग वॉल उबारून नुस्तेमारांक वाट मेकळी करून दिवची अशी मागणी केल्या. बेतूल नुस्तेकारांच्या पोटाचो प्रश्न फाटली सुमार 45 वर्सां जाली अजून मेरेन सुटावो जायना. बेतूल नुस्तेमारी बंदराच्या तोंडावयल्या रेवेच्या पट्टेक लागून नुस्तेमाऱ्यांक व्हड प्रस्नांक तोंड दिवचें पडलां. खर दर्या आनी अरुण मार्गाक लागून ह्या हंगामात सुरक्षीतपणान बोटी दर्यांत भायर व्हरप सामकें धोक्याचें थारलां. भरते वेळार तांच्यो बोटी व्हड फातरांक धक्को दीत वा रेवेत आडकत असो भंय नुस्तेकारांनी उक्तायला. फाटल्या कांय सप्तकात परत हो प्रस्न प्रशासना कडेन हाडलो तरी कायम स्वरुपी उपाय मेळूंक ना. देखून बेतूलच्या थळाव्या नुस्तेकार आनी ट्रॉलर मालकांनी हो प्रस्न बेगोबेग तडीक लावन बंदराच्या तोंडार रिटेनिंग वॉल उबारपाची खर मागणी केल्या. हो इश्यू आतां कितें जालो, आतां बोट स्टार्ट जाल्ल्यो, ट्रॉलरां तांकां भायर वचपाक मेळना आनी कोण भायर गेल्यार तांकां भितर येवपाक मेळना. तें वीज सामकें लॅस जाल्लें आहा आनी सायडीन मातशें लागली जाल्यार ते कोण काम करतात तेंची लायफूय रिस्क आहा. सो हो डिमांड जेन्युअन डिमांड आहा त्या ट्रॉलर ओनराक हें काम जावपाक जाय, स्टार्ट जावपाक जाय आनी हो लॉंग पेंडींग इश्यू आहा तो सॉल्व जावपाक जाय. सो सीएमान आतां सांगले ते भाशेन आतां आमी होप दवरताय सीएम एटलिस्ट एक फायल मूव करतलो आनी एक इंट्रस्ट घेवन ह्या आमच्या सगळे ट्रॉलर ओनर्स प्लस ट्रेडिशनल फिशरमॅनूय आहाय थिंगा भायर वचपाचे. सो तेंचे इंट्रस्ट घेवन हें प्रॉब्लम ही 40 वर्सां प्रॉब्लम सॉल्व करतलो म्हणून. त्रास जाता तुमकां आतां हांगा? हांव लोकल फिशरमॅन न्हू, सिन्स 83 हांव फिशींग बिजनसान आहा कळ्ळें. मेजर त्रास आमकां जाता कितें आमच्या नस्ताचे मातशे भायर वसड वारो जाय जाल्यार आमचे नस वचपाक वाट दिना, येवपाक मेळना. आनी मेन करून आमचे जे व्हडले ट्रॉलर आहा तांकां मातशे समज लो टायड आसली, मातशें उदीक कमी आसलें तांकां वचपाक येवपाक मेळना, मेजर प्रॉब्लम जाता. आनी नसर आमचें वसड चड जाता एकदम. गव्हर्मेंटा कडेन कितें मागता तुमी? गव्हर्मेंटा कडेन मागता आमी एक तर आमकां हें बंदर बांदचो तेमी. आतां बाकी हेर कडेन मलपे बिलपे तेमी कशें तांकां फॅसिलिटीज दिल्या, बंदर बी बांदला तसो आमकां बांदून दिवपाचो म्हणून गव्हर्मेंटान. ऑगस्टाची आज ऑगस्टा 22 तारीख जाली. 1 ऑगस्टाची आमची बोट चालू जाल्ली म्हणजे फाटीं फुडें करून आमची ऑगस्टा 8 तारखेर बोट वचपाक लागले जोरान बोटी गेल्यो आनी बोटी वचून ते आमकां जायत डॅमेज जाली. आज डॅमेज जावन बोट आमी कितले वयर काडली आहाय आतां आमगे येडां चुको जाता. आज 45 इयर्स जाली आमी सरकाराक मागणी मागताय कोणा जर कोण एनजीओ हें गेलो केस केल्ली जाल्लो म्हणून ती केस आतां काबार जाली. एनजीटी काबार केला. आज गव्हर्मेंटाक आहा, आमी गोवा गव्हर्मेंटाक आहा एनजीटी कडच्यान इसी घेवपाक ते इसी करपाक इन्वायरमेंट क्लियरन्स इंडियन मागता ताका लागून की आमी सगळो प्रवाह वो नसता काम जाता ते फाटीं मागता. कोणाचो सरकार जावं जाय, काँग्रेस जावं हेजा फुडार पावता ते आमकां आम नोको हाजे कोण जावं. आनी हे बीजेपी सरकारान आमची मातशी मागणी आयकुची आनी आमकां फाटीमा जायतान दिलो आहा सरकारान आनी हेजेर आमकां मातशें लक्ष घालून अर्जन्सी म्हणून सारकें करपाचें. कित्याक आयज तुमी दिसता पडटा थोडोसो 25 मिटर्स चॅनल ओपन आहा, 25 मिटर्स हेज्या भायर आमची बोटी आहाय 5 to 7, 8 मिटर्स. सो 2 बोट्यो वयता आसतना येता आसतना प्लेस जावपाक शकताय आनी इट वील बी ग्रेट कॅज्युअलिटी. आनी आमकां भंय दिसता कित्याक आमचे लेबर आहाय बोटी धंदे खबर सोड लेबर आहाय. लेबर एक्सिडेंट जाल्यार फाल्यां तूं गव्हर्मेंटून आमचे केस काडूंक वतले कित्याक बोट एश कशी गेल काय एक लेबर मेल जाल्यार ती आमगे अंजुना केस जाल्यार तेणें केस जातली. ताका आमकां भंय दिसता आनी मागता सरकारान मातशें आमची प्रायोरिटी बेसीस ही आमचे रस्त्याचें काम घेवचें. हें नॉस्थाचें काम एक 5 वर्स पयलें रुलींग गव्हर्मेंट बीजेपी गव्हर्मेंटान काम 150 करोडां प्रोजेक्ट पास करून काम कॉमेस केल्लें. तें हे फातर दिश्टी पडलें ते 5 वर्स काम कॉमेस केल्लें काम चालू आसलें. तेतून एक मनीस एनजीओ बॅनराचेर एक आयरिस पासानिया म्हूण हिंगाचो लोकल कावेलिसीचो तेणें कोर्टान वचून ऑब्जेक्शन हाडलें आनी हें काम बंद उरलें. आनी तो प्रोजेक्ट हेचो आज हो प्रोजेक्ट बंद जावन कितल्यो बोटी हिंगा बुडल्या हितून आतां 4-5 वर्सांक. प्लस हेचो आतां बोटी आमगेले वचपाक मेळनाय म्हूण हितून नांगर हिंगा लायलो आहाय ह्यो बोट रावताय भायर वचपाक. हिंगा आतां चॅनल आहा तें बंद आहा. हें तर रिटेनिंग वॉला काम तर कॉमेस जायना पोतून जाल्यार आमगे बोट अशें करून दोन आमगे पाड पडटलो. हितून त्रास जाताय ते ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक, बारीक बोटकारांक आनी व्हडल्या बोटकारांक सगळ्यांकूय त्रास जाताय.
सो हे एक NGO लागून हे आयरिस पासान्या लागून आयज हे आखें हे भाशेन जावन पडा आनी आख्या गोवन लोकां देखून नुस्त्या मेळना अशें करून बोट बंद आसल्या नुस्त्या कितें करून मेळटलें बोटिंगा उल जाल्या आमगेल्यो सो गव्हर्मेंटाक हांव मागोता पोतून ते सगळे कितें प्रोसेस आहा तें करून हें पोतून काम कमेस करपाक हे प्रेझेंट गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट म्हगेलें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार. कोळवाळे बंदखणीतल्या घोडे वखदा तस्करी प्रकरणात कोळवाळे पोलिसांनी आनीक एक महत्वाची कारवाय केल्या. या प्रकरणात बंदखणीची कैदी रोविना लोबोक अटक केल्या. GHRDCची सुरक्षा रक्षक दुबावीत आशा चोडणकरान दिल्ले माहितीच्या आधाराचेर कोळवाळ पोलिसांनी ही कारवाय केली. मजगती दुबावीत सुरक्षा रक्षक आशा चोडणकराक शुक्रारा जामीन मेळ्ळा. या प्रकरणाचो फुडलो तपास कोळवाळ पोलीस करतात. या रॅकेटात आनीक कोणाचो आस्पाव आसा काय ना हाचोय सोद घेवप चालू आसा. मजगती दुबावीत रोविना लोबोक 2 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायला. कांय दीस पयलीं मराठी कोंकणी भाशेचो वाद पेटिल्लो. आतां परतून हो वाद 70 वाठारांतल्यान पेटपाक सुरवात जाल्या. मराठी भाशेक गोंयची राज्यभास म्हूण दर्जो मेळचो, मराठी माध्यमाच्या शाळेचें संरक्षण जावचें आनी मायभाशेंतल्या शिक्षणाक सरकारी तेंको मेळचो हे खातीर 70तल्यान सामुहीक चळवळ सुरू करतले. मराठीच्या प्रश्नार आतां फक्त चर्चा करून चलची ना तर समाजान एकठांय येवन ठामपणान भुमिका घेवची गरज आसा अशें उलोवप मराठी भाशा चळवळींतले ज्येश्ठ कार्यकर्ते सुभाष वेलिंगकर हांणी केले. मराठी राज्यभाषा निर्धार समितीन वाळपयच्या काणेकार सभाघरात आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत वेलिंगकार उलयलो. मराठी कोकणीला म्हणजे मातृभाषांना इथे या गोव्यात अनुदान मिळालं पाहिजे. इंग्रजीला नव्हे, परकी भाषेला नव्हे, हे ताईंच्या मनात होतं. परंतु सरकारात असल्यानंतर अशी परिस्थिती घडवून आणावी लागते, दबाव घडवून आणावा लागतो. ताईने मला बोलावलं. आमचे जुने संबंध म्हणजे भाऊसाहेब असल्यापासून आम्ही खेळलेलो आहोत भाऊसाहेबांकडे लहान असताना. तर त्यामुळे ताईंनी मला बोलवलं आणि अरे हे चाललेलं आहे असं. आणि फक्त इंग्रजीसाठी मागण्याने लोक सगळे एकूण मुवमेंट्स मोर्चा वगैरे सगळं इंग्रजीसाठी चाललेलं आहे. आपल्याला मराठी याच्यासाठी काही करता येणार नाही का? नाही काय नाही करा ना तुम्ही काहीतरी. त्याच्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने पुढाकार घेऊन 1000 कार्यकर्त्यांचा आणि नागरिकांचा मोर्चा, सगळ्यात मोठा मोर्चा, पादरी मादरींची संख्या तेवढी नव्हती, तो मोठा मोर्चा काढला आणि सगळीकडे फिरवला शहरात आणि मागणी मातृभाषाच्या माध्यमाला अनुदान मिळालं पाहिजे ही मागणी. दिवचलच्या गणपती पुजोवपाच्या मंडपात सोरो पिवन न्हिदिल्ल्या एका तरणाट्याक थळाव्यांनी धरून पुलिसाच्या ताब्यात दिलो. ताणें थंय बुरशेपणा लेगीत केल्ल्याचें कळटा. मजगती ह्या तरणाट्याक समजोवपाचो यत्न केलो मात तो शाणपणा करपाक लागलो. देखून तिडकिल्ल्या कांय जाणांनी ताका प्रसाद दिलो. दिवचलच्या बाजार वाठारांत कांय जाण सोरो पिवन मस्ती तशेंच बुरशेपणा करतात. गणेशोत्सव मंडळाच्या नदरेक पडटकीर हो प्रकार तांच्यांनी पुलिशेक खबर दिली. पुलिशेन तरणाट्याक ताब्यात घेतलो. हांव सध्या डिचोली गणेश मंडपान आसा आनी आमची तयारी जोरान चालू आसा. आज एक इन्सिडंट घडलो हांगा की एक काही व्यक्ती एक आसा ती सगळीं जाणां ह्या मंडपान येवन घाण करता. पण तरी आसतना हांव सगळ्याक दिवचलच्या नागरिकांक तशेंच इतर जे मार्केटान वेपारी आसा तांकां विनंती करता, अशें जर कोणी लोक तांकां गावले दिसले घाण करताले मंडपाचे आमी कितकेशे दिवचलकार सबंद दिवचलकार आसा. हो सार्वजनीक गणपती आसा, हो दिवचलकारांचो असल्या कारणान हे पावित्र हांगा लागता. त्या खातीर सगळ्या दिवचलच्या नागरिकांक अशें काही हांगा जर गोश्टी घडल्यो जाल्यार त्वरीत तेंच्यांनी आमच्या मंडळा कडेन संपर्क करचो किंवा अश्यो गोश्टी पुलिशेच्या देखरेखी खाली तांकां दाखोवन दिवच्यो. आयज अशीच एक इन्सिडंट जाला तो आयज समोर दिसता म्हाज्या फाटल्यान दिसता तो ताका आमी बसोवन दवरला आनी पुलीस जी आसा ती आपली कारवाई आतां करतले. आमी पुलिसांक आपयल्या की पेट्रोलिंग आसा ते रातचें हांगा करचें अशें लोकांक आसा ते मार्केटान हांगा कशें बेशिस्तपणान वागोवंक दिवचें न्हू आनी तांकां व्यवस्थीतपणे तेंची काळजी म्हणजे व्यवस्थीतपणे तांकां तेंचेर कारवाई करची अशें हांव त्या दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाक लागीं मागता आनी रिक्वेस्टूय करता. दिवचलचो एक सार्वजनीक गणेश उत्सवाचो मंडळाचो एक गणपतीचो भक्त ह्या नात्यान कित्याक पळय हांगा घाण जाता येवन हांगा बुरशावण करता सगळे जाण. तेंच्या कमिटीच्या मनशान तांकां फोन करून आपूण हाडून येयलो ताका. हे आमकां सगळें सुरक्षीत जाय हांगासर बसता हे घाण हांगासर उदक भरला कोणूच पळयना हांगा.
तेन्ना आमकां सगळें हांगा निवळ जाय मार्केटान तेंच्यांनी येवन पळोवपाचें आनी सगळें निवळ करून घेवपाचें. हवामान खात्यान 28 ऑगस्ट मेरेन पावसाची शिटकावणी दिवंक ना. मात 22 ते 28 ऑगस्ट मेरेन उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. मजगतीं गोंयच्या कांय वाठारांनी गोग्यांनी पावस पडप चालूच आसा, पूण सध्या व्हड पावस पडपाची शिटकावणी संबंदीत खात्यान दिवंक ना. काँग्रेसीचे कार्यालय पुरायपणान तयार असून निधी मेळ्यार फाल्यां ताचें उक्तावण करपाक मेळटलें असो दावो काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी केला. भाजपाच्या पयलीं काँग्रेस कार्यालयाचें उक्तावण करतलो अशें आपणें सांगिल्लें, पूण ताच्या आदींच आपल्याक अध्यक्ष पदावयल्यान काडून उडयलो अशें पाटकारान सांगलें. कार्यालय तयार आसा आनी निधी दिवपाचो पक्षाचो निर्णय उक्तावणाक फक्त 2 मिनटांचें काम आशिल्ल्याचें पाटकारान मुखार सांगलें. बीजेपीचे ऑफिस रेडी जावच्या पयलीं म्हणून आशिल्लें. हांवें म्हटिल्लें की बीजेपीचे इनॉग्रेशन जावच्या पयलीं काँग्रेसीचे नवें ऑफिस करता म्हणून. कितें करया तें ताच्या पयलींच काडलो ना रे. पूण तुमी प्रोसेस बी कितें स्टार्ट केल्लें? प्रोसेस आसा ते रेडी, पयशे दिवपाक फक्त. म्हणजे प्लॉट तुमी जागो बी पळोवन दवरले? रेडी आहा. फाल्यां पयशे दिल्यार परवा वचपा जाता. केन्ना ते बीजेपीचे हें केन्ना? 6 तारखेक. आज कितें 20-21 अजुनूय आहा 15 दीस. पूण बिल्डींग गावची ना 6 दिसान बांदून. रेडी आहा रे, रेडी आहा. पयशे दिल्यार फाल्यां इनॉग्रेशन करपा जाता. पूण तुमी अशें तुमच्या आतांच्या प्रेसिडेंटाक सांगतले? ना, ते पार्टीचो कॉल न्ही. पूण जर तुमी सगळे वास्तू पळोवन दवरलेले म्हज्या हांवें निर्णय म्हणजे आमचे पयलीं म्हज्या पयलीं ताज्या पयलींचे अध्यक्ष तांणी ते घेवन दवरिल्ले जातले. आय थिंक सगळ्या काँग्रेस पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचे ऑफिस ते. आय थिंक वी ऑल हॅव टू वर्क टुवर्ड्स इट. म्हाका सगळ्यांनी जर विचार केलो गोंयभर जे खरें काँग्रेस का जाना पळय ते म्हणजे 2 मिनटाचें काम जाता. शिरकाला पणजे आर्ट ऑफ पणजे. पूण शिरकाला खंय प्रोसेस घेवपा खातीर? आय मीन पळय पार्ट विल आय डिस्कस. सगळ्यांनी जर विचार केला रोखडेच. सगळे म्हणजे कोण? सगळे रे काँग्रेसमॅन ते. आणि सेकंड ते थंय बीजेपीचे बॉम्ब मारता न्ही की आमी ओपोजिशनान आसतनाय बीन आमी रस्त्यार न्हिदले आनी ऑफिसान न्हिदले म्हूण सांगतात. सो इफ यू कुड बी द प्रेसिडेंट. दुसरें कितें आहा पळय प्रश्न असो आसा की कोण प्रेसिडेंट आहा कोण प्रेसिडेंट ना तो. काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती एक चळवळींतल्यान तयार जाल्लो पक्ष, फ्रिडम मुवमेंटांतल्यान आयिल्लो पक्ष कळ्ळें तुका. आनी जे आज रॅम्पंट करप्शन जे चल्लां बीजेपीचे तशें काँग्रेस पार्टीन काय रॅम्पंट करप्शन जावूं नाल्यार हेच्या आनी डबल माळेचे आज ऑफिस आसपाचें काँग्रेसीचे. पूण सध्या काँग्रेसीचे जे ऑफिस आहा ते अजुनूय आमी रेंटेड प्रिमायसिसान आहा. 40 वर्सां जालीं. बिकॉज वी वर्क टुवर्ड्स द वेलफेअर ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.